पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आमी आयला चोंचाई पारसे हांगासर बाळपुरुष देवस्थानाचो वर्धापन दीस आणि त्याच निमतान हांगासर दीपस्तंभ आणि तुळशी वृंदावनाचे स्थापना जाल्ली आसा। हांगासर खूबशे कार्यावळींचे आयोजन केल्ले आसा आणि त्याचोच एक भाग म्हणून आमकां हांगासर आमंत्रित केला। आमी जेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांनी वता तेन्ना आमकां खूबशीं बायलां मेळटा। कांय बायलां अशीं आसता जी उमेदीन कार्यक्रमान वांटेकार जाता, पण कांय बायलां अशीं आसता जेंकां फुडें सरपाक लज दिसता, मातसो भंय दिसता, कोण कितें म्हणटलो हाजी पर्वा आसता। पण म्हाका दिसता जेन्ना तुमी सगळे हे नेगेटीव थॉट्स कुशीन दवरून जेन्ना फुडें वतात आनी जेन्ना कितें करतात तेन्ना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी यशस्वी जाता तेन्ना खूब तुमकां बरें दिसता आसतलें न्ही। ताका लागूनच फुडें सरात आनी एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घेवन प्रत्येक कार्यक्रमान भाग घेयात। होच पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घेवन आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। घेवया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मी उमा ओंकार जोशी तुम्हा सर्वांचं खूप स्वागत करते। बाळपुरुष, भगवती आणि माऊली या देवाला नमस्कार करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। तर सर्वात प्रथम मी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करते। आजच्या आपल्या कार्यक्रमासाठी लाभलेल्या पंचामृता राईसचे मॅनेजर सिद्धू यांचे या सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने मी स्वागत करते। तसेच प्रुडंट मीडियाचे निवेदिका सौ सारिका शिरोडकर यांचंही स्वागत करते। तसेच चैतन गावस सर, शशिकांत गावस आणि तुळशीदास यांचंही स्वागत करते। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि सुंदर असे स्वागत जाल्लें आसा। मोठ्यान ताळयो मारून हांगा स्वागत केल्लें आसा आणि खरेंच खूब बरें दिसता जेन्ना अशे उत्साही स्पर्धक आमकां मेळटा। आज आमी पळोवंक शकता की हांगासर बायलां ओदोळ पासून सकाळ पासून हांगासर आसात आणि तरी सुद्दां हांगासर आज उपस्थित आसा। खरें म्हणल्यार बायलांचो अशें जेन्ना कार्यक्रम आसता तेन्ना बायलांचो एक मेजर रोल आसता आणि पळोवंक शकता की मातशी थकल्यान सगळीं जाणां, पण तरी सुद्दां तांच्या तोंडाचेर ते एक स्मित हास्य आसता, तेच आमकां खूब गरजेचें आसता। तर आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। आमचो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड, त्या रावंडाक आमी सुरवात करता। ताका लागून आमी काडुया आमचे 5 स्पर्धक जे हांगासर आपली तकली चलयतले येवन पळोवया आमकां स्पर्धक कोण मेळटा ते। फुगोट्या रावंडचे स्पर्धक म्हज्या बरोबर तयार आसा आजचो पयलो रावंड खेळपाक। तांची वळख करून घेवया। नांव सांग। नीलम नितीन मालदार। कितें करता? हांव घरात कडेन काम करता। घरात कडेन काम करता। कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? भजन। भजन बरें। भजन सो आमी आजच्या दिसाची भजनानूच सुरवात करूया आमचे आजच्या कार्यक्रमाची। 2 लायनी भजनाच्यो। तुजें फेवरेट भजन म्हणल्यार आतां? ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। असं खूप बऱ्या तरी आमची आजच्या राऊंडची सुरुवात जाल्या। गीता संजय मालदार। तुम्ही कितें करता? घरान। तुका कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें तुज्यो? घरान काम करता। घरान काम करपाक। आतां कितें काम करून दाखयता आमकां? मंदिरा महेंद्र मालदार। म्हाका बीन भजनाची आवड आसा। तुम्ही म्हणून दाखयतले भजन? ना। अरे आवड आसा म्हणून दाखोवपाक जाय न्ही 2 लायनी। जाता ना। कोणाक काय पळयता, तुका की म्हाका? हा? गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया, गजानना गजभजना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया, गजानना गजवदना। काय बरं तर म्हणटा मागीर सुंदर इतले।
हांव सिमरन सुनील मालदार हाऊसवाईफ आणि भजनाची आवड आसा. आता इको उमेद दिली हा हिने चितून सोमते दवरला आपण खंयची भजन म्हणटली ती. बरें 2 लायनी तुजे कडल्यान. एक तत्व नाम दृढ धरी मना एक तत्व नाम दृढ धरी मना हरिसी करुणा येईल तुझी हरिसी करुणा येईल तुझी. वाव खूप सुंदर. स्नेहा सुहास मालदार. माझं स्वतःचं बिझनेस असा. कसलो बिझनेस करता? माझं धाकटुला गाडो धाकटो. ओके सो पहिलो प्रश्न आमचो सोपेशे प्रश्न. असो एक ड्रेस जो सगळ्यांकडे असता पण कोण घालिनात. पया येताला फक्त ताळी मारा आन्सरा दिवू नाका. नऊवारी कापड चड करून लोक नेसनात. ना पण जा ॲटलिस्ट ट्राय तरी केली तिने. ॲड्रेस. उत्तर दिला ॲड्रेस. सारखे उत्तर वडे जावे तुम्ही तिच्या खातीर. पहिली फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटली आणि ममतान उत्तर सारखे दिले. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. रामोजी फिल्म सिटी सगळ्यांनी ऐकला. रामोजी फिल्म सिटी ती खंय आसा खंयच्या शारान आसा रामोजी फिल्म सिटी. सोपेशे इतले प्रश्न मातशी तकली यूज करा इतलेच. खबर ना रामोजी फिल्म सिटी खंयच्या शारान आसा. हैदराबाद. उत्तर आसा हैदराबाद आणि उत्तर सारखें आसा. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि हाचे उत्तर दिला विनोद म्हालदार यांच्यानी. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. ओके मातशें सोंपें करुया. पिक्चरां सगळीं पळयतात. पदां म्हणपाक सगळ्यांक येता. ओके तुमकां अशी 5 पदां म्हणपाक जाय ज्या पदांनी दिल हो शब्द येता. पळय हा सारको सोंपोसो प्रश्न तुमकां दिला. फक्त 5च पदां तितून दिल शब्द येवपाक जाय. दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे. नेक्स्ट. ए दिल तुम पे लगता नहीं मैं क्या करूं. ओके दिव्या ए दिल तुम भी सांग. दिल तो पागल है दिल दीवाना है. 3 झाली. प्रॉम्प्ट करणार म्हणा. ए दिल दीवाना दीवाना है ए दिल. आणि एक वन्स मोर यार ये गुल्ला. वन मोर. ओके आणि कोण ट्राय करता ती काय येना बेगीन घे घे म्हण 5 म्हणची पडटली. हा 5 म्हण म्हण म्हण. दिल दीवाना दिल सजना के माने ना. आणि एक ये दिल आशिकाना ये दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है. दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे. दिल विल प्यार व्यार दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम. दिल 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 दीवाना हो गया रे. परत एक फावटी फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटली आणि उमा जोशी हांच्यानी उत्तर सारखे दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. 1 किलोमीटर हातून कितले मीटर असता. प्रॉम्प्ट करप ना. 1 किलोमिटरान कितले मीटर असता. हांगासर 100 उत्तर दिला. यो हांगा यो 1000 for 1 kilometer. सारखे उत्तर मरान धाडा दोन्ही. अजित मालदार हांच्यानी उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि ह्या राऊंडचो शेवटचो प्रश्न सारखे ऐका. ही म्हण आसा ही अर्दी हांव म्हणटले अर्दी तुमकां सांगपाक जाय. उथळ पाण्याला डॅश डॅश डॅश. आता ही येना म्हणनाका म्हण सादीशी म्हण
उत्तळ पाण्याला खळखळाट फार. मोठ्यान धाडस दोन्ही तुझ्या खातीर. नीलम आणि उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हो आशिल्लो आमचो फुकट्यांचो रावंड आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगासर खुबशीं उतरां चुकीची दिली, खुबशीं उतरां सारकी दिली, खुबशे जाणांनी उतरांच दिवंक ना. पण सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. आमचो फुकट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. फुडलो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. घेवया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आनी ह्या रावंडच्या पार्टिसिपंटांक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो आज हो प्रायज कोणाक मेळटा पळोवया आनी कोण हांगासरले स्पर्धक आमचे हय आनी ना म्हणनासतना बऱ्यापैकी उलयता. कभी हा कभी ना ह्या रावंडचे स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. ओके अनिशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. अनिशा, तुवें केला पुजा आज? केल्या. आणि तू लागींच रावता हांगासर? हय. हय आनी नांव म्हणनासतना उलोवपाक जाय. दिव्या, तुजो टायम सुरू जाता आतां. दिव्या कितें गो न्ही दिवपाक लागली? मनीषा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. मनीषा, आत्ता येयला? ओके, आराध्या, तुजो टायम सुरू जाता आतां. आराध्या, तू हांगा लागीं रावता? ना. हांवें पयलींच सांगलें की हय आनी ना म्हणपाचें ना. ओके, नीलम, पयल्या रावंडाक तूं आशिल्लें न्ही? आशिल्ले. आनी तुका आवडटा दिसता खेळपाक बी न्ही? आवडटा. नाटकांनी बी काम करता गो? ना. हांगासर बेस्ट पार्ट म्हळ्यार आमचे स्पर्धक कितले ट्राय करता की हय आनी ना म्हणनासर रावतले, पण फाटल्यान सगळी प्रॉम्प्टिंग करता हय म्हण आनी ना म्हण म्हणून. स्नेहा मालदार. ओके स्नेहा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्नेहा, सकाळ पासून हांगाच आसा? आसा. स्नेहा, लागींच रावता हांगा? रावता. आनी घरा कडेन जेवण करूंक ना आज? केला. घरा कडेन जेवण करून हांगा येयले? येयला. बेरेसरा शिवराक मुगो तुमचे? शिवराक. नुस्तें खायनात न्ही? खाता. खाता? आनी देवळान बी वचून नुस्तें खावन वता? नुस्तें खातात. आनी रावता फॅमिली तूं हांगासरूच न्ही? चलून येयला आतां? बायकेन. तूं चलयता बाय? चालेल. खूब बरें खेळटाले. ओके ममता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. ममता, कितें गो तिकली हांगासर कित्याक लायला ते तांदूळ? ओटी भरला. ओटी भरतना हांगा लायले. ओके सिमरन, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सिमरन, मोबायल कशें सोडिना न्ही? आख्खोय मोबायलाचेर आसता कितें गो? नाचता. नाचता. नाचता? असोच घेतला. असो कितें हेका बेटा शो खातीर? शो मारपाक. आयफोन हाडला? आयफोन हाडपाक आता पण विसरले. हो आयफोन न्ही? हा तो बेस्ट बेस्ट. आनी गोवायला येतलो असलो पण गाडीच ना तेका. आतां व्हरपाक येतलो? ना. ओके ज्योती, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. ज्योती, फुलां ह्या न्ही मुगो करपली वता नाशिल्ले? वचनूच आशिल्लें हांव. खूब काम केलां न्ही? केला. आनी च्या बी काडा मुगो आमचे खातीर? हा करता. आतां करतले? कभी हा कभी ना हो रावंड कोणाकूच जमूंक ना, पण तांच्या खातीर आमी एक स्पेशल रावंड घेवया, स्पेशल गेम घेवया तांच्या खातीर. आनी जी गेमीन जिखतली तांकां आमी हो प्रायज दिवया. 2 चान्सीस मेळटले. समोर आमी हांगासर बॉलिंग पिन्स दवरल्या. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक 2 चान्स मोखपाक जाय. मॅक्सिमम मोखता किंवा कोण मोखता ताका प्रायज. ओके, घे तुजे पासून सुरवात. सारकें अशें हां, डायरेक्ट हेतून न्ही हां. ओके, आनी एक चान्स. ओके, एक. अरे वा. एक कितले ऑनचे एक आशिल्ले तुजे न्ही आनी तुजे आनी हिजे. ना बेस्ट. अरे
कन्सिडर ना येस 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 आता सारखी ट्रेन झाल्या Come on. अरे ओके ओके मोठ्या चाळीस दोन्ही दोघांनी खातीर सुनीता सोपटे जाता ह्या गेमची रनर अप आणि तांकां प्रायज दिवपाक आमचे मदीं आसा देवस्थानाचे अध्यक्ष ते तांकां प्रायज दितले मोठ्यान ताळयो दोन्ही तांचे खातीर थँक्यू आराध्य सावंत जाता आमचे ह्या राऊंडचे विनर आणि ताका प्रायज दिवपाक आमचे बरोबर आसा पंचामृत रायसचे सेल्स मॅनेजर सिद्धू मोठ्यान ताळयो दोन्ही दोगांय खातीर आणि विनरा खातीर थँक्यू ओके आराध्या रायस केन्ना यूज केला पंचामृत पयलीं ओके सो आयकला केन्ना फीडबॅक हेच्या बद्दल कितें आयकला बरो जाता ओके सो आता हो ट्राय करून पळय आणि बरो तुका सगळ्यांक सांग ओके कॉंग्रॅच्युलेशन तुका परत एक फावटी थँक्यू आमच्या स्पेशल राऊंड उपरांत आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो आणि ह्या राऊंडच्या विनराक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडेन एक सुंदरशी साडी आणि तो राऊंड आसा पळया कोणाक खबर आसा जाल्यार कसलो राऊंड डान्स राऊंडची स्पर्धक तयार आसा आजचो धासू परफॉर्मन्स दिवपाक आणि पळया की सगळ्यांत बेस्ट डान्स कोण करून प्रायज कोण व्हरता तो मोठ्यान ताळयो दोनी सगळ्यां खातीर सांगा आता दोन स्पेशल प्राइज एक विनर ओके मंदिरा मालदार हांकां मेळटा एक स्पेशल प्राइज आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरले भटजी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो थँक्यू रिक्वेस्ट करता कमिटी मेंबरांनी हो प्राइज दिवचो सुमित्रा मालदार हांकां एक स्पेशल प्राइज मेळटा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमचे डान्स राऊंडचे विनर आता प्रेमा मालदार आणि तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी मोठ्यान ताळयो दोनी तिच्या खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन शेवटचा राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती
बारात। मेहंदी साड़ीज, हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी साड़ीज, बेलगाम। Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके खेवळ्या आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड आणि चक दे राऊंडच्या विनराक मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज। पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी तांकां आमी दिला सगळ्यांक एक एक क्राफ्ट पेपर। तांकां करपाक जाय इतले तो पेपर अशे तरेन कट करपाक जाय जी एक कंटिन्युअस लायन जाता आनी सगळ्यांक व्हडली लायन जी करता ती जातली ह्या राऊंडचे विनर। ओके रेडी स्टार्ट। स्टॉप यो एक पळय तुझं मागीर घेऊया पळय आता वोट सारखी ओके सो ह्या गेमचे आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा आणि एक रनर अप प्राइज आमी दितली। सो सगळ्यांत मोठी स्ट्रिंग केला हांगासर ह्या पार्टिसिपंटान पिंक कलर नाव पूनम मालदार हांच्यांनी आणि सेकंड प्राइज म्हणजे रनर अप प्राइज होता श्रुती हांकां। ओके मोठ्यान ताळयो जाणी दोगांय खातीर। ओके सो रनर अप प्राइज होता श्रुती हांकां मोठ्यान ताळयो जाणी आणि तांकां प्राइज दिता ओमकार जोशी आणि पूनम मालदार जाता आमचे ह्या राऊंडचे विनर आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो स्पेशल प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। चोनसाय पारसे हांगासर बाळपुरुष देवस्थानात घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता। चडान चड देव बरें करूं म्हणटा हे देवस्थानचे पुरोहीत शरद जोशी हांकां जांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले, तशेंच सगळ्या कमिटी मेंबर्सचे जांच्यांनी हे सगळे अरेंजमेंट्स केले, तशेंच तुमकां सगळ्यांक जांच्यांनी आजच्या कार्यक्रमान वांटेकार जाले। फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्याच वाठारांत। तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा आणि ह्या निमतान खूबश्यो हांगासर कार्यावळी कर स्टार्ट। आता आपण कितें सांगू तें तिका विचारता, ही कन्फ्यूज करतात गो सगळे जाणां। हय म्हणटा तेवढेच फाटल्यान ती प्राउंड करता। ना सर एने स्टेटमेंट चेंज केले याद उरना म्हाका म्हजें वय जालां। उलोव नाकात गे मदीं कितले रिटेक घेव।
हांकाय मना ज्वेलरी सारखी आता माझंच आहे कितले ब्लूपर्स मेळटले पळय जरा तरी आवाज येना च्या दिया मातशें पळया सगळ्यांक